they could not able to generate jobs. Not only they are not generated, not being generated the new jobs, but today even those who was in the jobs for in the private sectors and all, now today the position everybody knows about it. Almost more than 1 lakh of people just lost their jobs. Is it not the duty of the government to rehabilitate this section of the people? This section they have to look into that. But instead of looking into this thing, they are trying to how to save the government, how to create a sympathy to a chief minister. They are looking for the one person's interest. They are not looking into the interest of the 1 lakh of people. See, in Goa, everybody knows about it. It's a lathi charge. It's a people's voice. How long you can curtail the people's voice? So when you are in the opposition, how much you and cry you made it against Congress. You tried your level best to brand the Congress as if Congress is corrupt. सरकारान आणि कंपनीन कामगारांचो विचार करचो म्हूण शेजारचे कामगार म्हणटात. पगार बंद जाल्यार खंय सामकेच हाल जातले. आमकां ऑन द स्पॉट म्हणटा ते घरा दवरपाचे कंपनीन न्हू. म्हणजे आयज आमी कंटिन्यू कामाचेर आसपाक जाय आसले, पण कंपनी आयज आमकां घरा राव म्हणटा. पण कंपनीचो ज्यो कितें गोश्टी आसल्यो त्यो आमी सरकाराच्या निदर्शनान हाडून सगळ्यो दिल्ल्यो आसा. जर आमकां आतां वर्करांक जर मायनींग मेळ्ळो, 1 वर्स सुद्दां जर मदीं गॅप जाले जाल्यार आमकां वर्करांक मोठ्यांचो मोठो धोको बसतलो. कारण आमची जी सॅलरी जी आसा ती सॅलरी जर मदीं ऑफ जाली जाल्यार आमचें जगणें भुरग्यां मुश्कील वयतलें. आणि ज्या मनशांनी हे कोणें पळय हे मायनींग बंद स्टॉप जावपाक लागून ज्या मनशांनी कोणें वेगळे कोर्टा कडेन पिटिशन फायल केल्या तांकां सुद्दां आमची रिक्वेस्ट आसा, तुमी ह्या आमचो लोकांचो विचार करचो. कंपनीनूय सरकाराचेर प्रेशर हाडपा खातीर आमचेर कामगारांचेर प्रेशर हाडचो न्हू. जे आमकां आमचें जें काम आसा तें आमकां घरा दवरचें न्हू. आमचे सरकाराक आनी कंपनीक दोगांनी मेळून ह्या विशयाचेर आमचें जें भवितव्य आहा हेचेर तेंच्यांनी वेवस्थीत विचार करून मार्ग काडचो. तुमी बेगीनच्या बेगीन आमचे जे खासदार गोंयचे तिगो आसा तेंच्यांनी वयर केंद्र सरकाराक ही आमची गोंयची समस्या मांडची आणि आमच्या कामगारांक बेगींतल्या बेगीन कशें काम मेळचें ही तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो. मायनींग डिपेंडंटाचेर सरकारान उपाय काडचो म्हूण महिला काँग्रेस मागता. That 1,52,000 people who affected because of this mining stop. तांकां तुमी आयज जनरेट करा एम्प्लॉयमेंट. ड्रायव्हर्स जाले, ट्रॅकर जाले, क्लिनर्स जाले, लेबर आसा ते दूध काम करताले तांकां आयज जे 40 आनी 50 वर्सांचे वयर ते दादले आसा तांकां आयज जॉब मेळपाक शकना. सो देआर चिल्ड्रन आर डिपेंडंट ऑन देम, देआर वायफ्स आर डिपेंडंट. सो वी आर डिमांडिंग फ्रॉम द BJP गव्हर्मेंट इमिजिएटली ट्राय टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. आपाचो एल्विस गोम्सूय मायनींग बंदीचेर उलयलो. मायनींग बंद कर अशें कोणेच म्हणूंक ना. हे जो मायनिंगाचो माल जो आसा तो आपलो पर्सनल माल सारको जो काडून व्हरून विकताले हाचेरूच बंदी आयल्या. सुप्रीम कोर्टान म्हटलां दीस इज द वेल्थ ऑफ द नेशन. लोकांचें मायनींग बंद कर म्हणूंक ना. सरकारान सद्या तात्पुरते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान पयशे दिवन ते लोकांक कोणाक लोक पिडीत आसा तांकां खरें म्हणजे पावूंक जाय आसलें. आतां कितें तरी मायनींग रिज्यूम करपाक कांयच हरकत ना. काय तो थोडो प्रोसिजर आसा तितलोच करचो पडटलो. आनी जे मायनिंगांतले लोकांक काडटा पयलीं चवकशी जावपाक जाय ताणें कितले पयशे चोरून व्हेल्ले ते. ती जर रिकवरी जाली म्हाका दिसता कोणाक कांय प्रॉब्लेम आसचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.